सीएजीच्या रिपोर्टात गोय सरकाराचेर फोक सरकाराच्या कामांच्या पद्दतींतल्यो कितल्योशोच त्रुटी रिपोर्टांतल्यान मुखार आयल्यात। सीएजी म्हणटा सरकाराक देमायज वाडपी कर्जाचेर नियंत्रण दवरूंक अपेस, वायफाय खर्चाचेर सरकाराचो कंट्रोल ना। गोयचे रीण तेकले 30,104 कोटी। मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी वेळार वखदां पावना। वैजकीय यंत्रणा जाग्यार घालूंक सरकारान धोरण केल्लें ना। जीएमसी आनी भलायकी खात्याक घेता त्या वखदांचो दर्जो तपासूंक यंत्रणा जाग्यार घालची। वेगवेगळ्या खात्यांचे मेळून वट्ट 4,824 कोटींची येणावळ पेंडींग आशिल्ली। सगळ्यांत चड 1,817 कोटी कमर्शियल टॅक्स खात्याचे। उदका स्त्रोत खात्याचे उदकाचे 266 कोटी। 621 कोटी लायटीची बिलां पेंडींग आसा ताचे। राज्याची जीडीपी 2018-19तल्यान 26% वाढून 2022-23 90,000 पावली। 24 खात्यांनी 2,546 कोटीची 11,705 युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक ना। गोयची 5.9% लोकसंख्या बीपीएला सकयल आसा। भारताची 21.92%। गोयचे साक्षरतेचे प्रमाण 88.70%, भारताचे 73%। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।